आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आणि व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतून GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. आम्ही GSB सांस्कृतिक माहिती श्रृंखलेचे हे 7वे उपाख्यानांतून आम्ही आजी उपस्थित असच. आयकतले आणि पळयतले सगळे श्रोत्रांक म्हगेलो डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै म्हगेलो तुमकां येवकार आणि नमस्कार. आम्ही GSB हे कार्यक्रमांतून आज आम्ही विशेष एक माहिती खातीर हांगा जमील असच. आम्ही GSB लोक आमगेले इतिहासा भितर शिक्षण, व्यापार, उद्यम, धार्मिक कार्यावळी इत्यादी कार्यक्रमांतून मस्त मुखार पविले एक समाज जाल्यार दोन्ही विशयांतून आम्ही चिकेची मागशी पडलेले आशिल्ले. खंयची म्हळ्यार एक आमगेले आवय भास कोंकणी शिक्षण दिवच्यांतून, दुसरें आमगेले सांस्कृतिक कला, ललित कलाचे विशय आमगेले अध्ययन आणि ते वाडोवन हाडचे कामांत. तांतू भितर आज आम्ही एक विशेष कले बगे हांगा माहिती दिवच्याक आयले. ती विशेष कला खंयची म्हळ्यार कावी कला. कावी कले नांव म्हाका दिसता खूब लोकांनी आयकून आशिल्ल्याक ताजे शोभिताई, सौंदर्य आणि मानसोल्लासित असले हे कार्यावळी हे चित्रण पळोवन वत आसता. हाजे बगे माहिती दिवच्याक ह्या कलेचे एक ज्येष्ठ कलाकार, एक उत्कृष्ट कलाकार जावन आशिल्ले श्रीमती वीणा श्रीनिवास अन्य इलसाची. विणमाई तुका हांगा येवकार आणि स्वागत. वीणा श्रीनिवास याने वीणा श्रीनिवास भंडारी ही एक कावी कलेची मोगी. तिका आकर्षण मेळिल्ले ही कावी कलेचे खातीर तिणे खूब वावट काणू अध्ययन केला. कलेचे बगे तिगेले रक्तांतूची ते गुण आसा. ती दिवंगत वेंकटराय कामत हांगेली नाती. कामत माव मुंबईचे जे चित्रकला स्टुडिओचे चित्रकला शाळेचो शिक्षक जावन आशिल्लो आनी हिणे तिगेले कलेचे प्राथमीक शिक्षण एकय मार्गदर्शन घेतिल्लें कोडयालचे एक प्रमुख पावंजे घराणे हांगेले माधवराव हांगेले घेतिल्लें ते कलेचे तिका मार्गदर्शन घेतिल्लें. शिष्य म्हळ्यार कशें आसता, गुरू केवल वाट दाखयता, शिष्य आपणाले वाट सोदून वता आणि ती कला आपणायता, ताचे सगळे अध्ययन करता आणि तातूंत आनंद घेता. खंय तर म्हळ्यार कलाकार तिगेले असल कलाकार केवळ आनंद न्हय, ब्रह्मानंद तृप्ती तातूंत पावतात. असल एक श्रेष्ठ कलाकार वीणमाई. कावी कले बगे तिणे केलेलें संशोधन, तिणे केलेलें मुळावी काम हाका खूब कडेन तिका ताजे मान्यताय मेळ्ळे. खंय आसो मंगळूर, उडपी, पुत्तूर, कारकळ, बेंगळूर, मुंबई ते मात्र न्हय, तिणे युनायटेड स्टेट्स हांगा वचून आपल्या कलेचें प्रदर्शन केलेलें आसा आनी खूब लोकांक आवडलेलें आसा ही कला. तिका बेंगळूरचे चित्रकला परिषद, वेंकटप्पा गॅलरी असले व्हडले कलाकारान प्रदर्शन दिवचे जाग्यार तिगेले कलेचें प्रदर्शन जालां. तिणे स्वताची अध्ययन केलेलें मात न्हय, ती स्वताची एक चित्रकारिणी. तें पळोवन संतोष भक्तो लोक खूब आसच्या पुरो जाल्यार ते करता लोक भारी म्हळ्यार भारी उणे बोट्टान लॅक करतीत लोक आसच कितके. असल एक विशेष कलेचे माहिती दिवच्याक आजी वीणमाई आयल्या. भारी संतोष आमकां. कित्याक कमण म्हळ्यार हे कलेक एक विशेष नांव आसा, कोंकणी कावी कले म्हूण. ताजे खातीर आमनी माहितीक आजी ती हांगा आयल्या. वीणमाई, म्हगेलो पयलो प्रश्न कसलो म्हळ्यार हे कावी कल म्हळ्यार कसलें, ही खंय उपजली, इतिहासाचे खंयची घट्टारी, खंयची पावंड्यारी, म्हळ्यार चरित्र भितर कितल्याची कालारी ही कला प्रारंभ जाली हाजे बगे
पहिली माहिती आमगे श्रोत्रांक देऊ का. प्रप्रथम जावन काविकला ಬಗ್ಗೆ उलोच पशी पुढे हांव 2 व्यक्तील ಬಗ್ಗೆ म्हाका हांगा उलोवचाक इश्ट पावता. एक दिवंगत डॉक्टर कृष्णानंद कामत मामो आनी तांगेल बायल श्रीमती ज्योत्स्ना कामत मागेल विशय वय. उलोवका तीची. वय. आयचे दिसा आमी तांगेले उडगास काणनातले री कावी कला म्हणजे एक कोंकण्याल कावी कला म्हणजे आयचे दिसा आमी कसं म्हणटा ती तें आमकां पूर्ण रितीर विसरून वचचेशिल्लें. कामत मामान तांगेल जीवन पर्यंत हें काविकल वरोच खातीर मस्त श्रम पावलीं ती. हें चित्रकलाची संग्रहण संशोधन पुराय तांणी तांगेल जीवन पर्यंत केलेलें आसा. तितलें मात्र न्ही, आर्किओलॉजी पंडिताल संमेलनांनी जातना तांणी संशोधन कसं केला ताजे संशोधना दस्तावेज तांणी मंडन केलेले आसा प्रबंध. तितलें मात न्ही, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तांणी हांनी कसं काविकलाचे चित्र संग्रह केला, दस्तावेज ಒಟ್ಟು केला ते तांणी कोंकण्याल काविकला म्हणजे एक पुस्तका रुपारी छापिले. तशें देखून आयचे दिसा आमके एक काविकला ಬಗ್ಗೆ कसले एक माहिती जावका म्हण जाल्यार ते एक बूक आमगेले आसचे. एक आधार स्तंभ. वय एकची. तें सोडून तुमी विंगड खंयचे वाटेन कसले बुक सोदीत म्हळ्यार पुस्तक सोदीत म्हळ्यार तुमकां कसले मेळच ना आयचे दिसाक. प्राय हा तुमचे दोन्ही पुस्तक दितले आमकां कलाकारांक. देवान चलयले खंडीत चलयतलो. तशें देखून आयचे दिसाक ह्या कार्यक्रमांत हांव कामत मामू आनी ज्योत्स्ना कामत मागेले एक पूर्ण रितीर हृतपूर्वक जावन तांकां एक नमन करताची हे कार्यक्रम हांव सुरू करता. काविकला म्हणजे एक कोंकण्याल सारस्वत समुदायातांनी सुरू केलेले. 16वी शतमानांत गोवांत प्रारंभ जालेले हे काविकले एक उन्नत स्थानार आशिल्ले. म्हळ्यार प्रति एक सारस्वत देवळांत सारस्वत घरांत मठांत तुमकां हें चित्रकले पळोवच्या मेळटलें. म्हळ्यार देवळाचे भायली सुत्ताक आमी प्रदक्षिण काडटना प्रति एक वणटिरी एक चित्रकलाचें अंकण मेळटलें आमकां. तितलें न्ही, घरांत बागला सुत्तू कंडिये सुत्तू माळये मेटार वच्चे लागीं वणटी वयरी प्रति एक कडेन तें एक आमकां काविकला पळोवच्या मेळटलें. म्हळ्यार आमगेल म्हालगड्यांक एक सौंदर्य प्रज्ञे कितलें आशिल्लें म्हणजे हें एक आमकां उदाहरण तशी. सो पोर्चुगीज तांगेल आक्रमण जाली नंतर मतांतर जावच्या इश्ट पावनांतील सारस्वत तांणी खंय खंय वचून विंगड कडेन वासस्थान केल्ले, थंय थंय देवळ बांदयले आनी त्या देवळांत काविकला आमकां आयचे दिसाक जाल्यार पळोवच्या मेळटा ती. सो हें काविकलाचे इतिहास. ते मूळ जावन ही काविकला कशी मांडून हाडटाची. हाका कावी म्हळ्यार ताची रंगा निमित्त की ताका दुसरी कसण्याची म्हळ्यार खाली रंगान करची की ताका दुसरी कसण्याची वस्तू म्हळ्यार मेटिरियल यूज करतात की म्हळ्यार एक माहिती दिवं. आता मी हें काविकला 16वी शतमानाचें म्हूण कसं म्हणटा ती त्या समयार प्राकृतीक जावन कसं वस्तू मेळटले ताजे उपयोग करून तांणी हें काविकला केलेलें आसा. म्हळ्यार तें एक भित्तीचित्र. वय वय खंडित. समुद्रा बरीन आमकां शिंपी मेळटा पळय ते लासून तांणी चुन्नू करतलीं ती. त्या चुन्न्याक रेंव आमशी गोड तें मिक्स करून 2 वार कुसोच्या घालतलीं ती. एक आमी हे प्रारंभीक हंतारी एक सान्नाची एक विसव म्हळ्यार 1 मिनिटाचे आराम घेवया. आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आनी व्यापारांत निपुण हांकां गोंय काणगेतील पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींत GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हें उबो रबयले आमी GSB. विसावा नंतर पुनर आमी हे कार्यावळी मुखार व्हरया.
वीण माय सांगतशिली एक कावी म्हळ्यार कसल वस्तू खंयची मेटेरियलान ही कावी कला करता आशिल्ली हेची ते चुन्न वय शिंपी दाखून मेळेल चुन्न ताका आमची गोड रॅव ते एक 2 वरां कुस्सा घालून तांणी मागीर हातान कुटवून लोणी इतले मोव जावं तसं एक मिश्रण तयार करतली ती आणि खंयची वणतीर आमकां कावी कला कोरका ताजेर हे एक प्रकार जावन लेपन करतली वय ते सम सुकतरी हेची मिश्रणाक तांणी कावी माती म्हळ्यार खंयची रंगाची रंग वय ते माती भरसून वापस ताजेर एक लेपन दितली ती म्हाका दिसता कावी रंग म्हळ्यार भारतांत आमगेले धार्मीक प्रज्ञ हें करता एक रंग तो वय फुडें धोकून ते आशिल्लो चालू म्हणून दिसता वय वय असल कावी रंग लायता आशिल्लो वय ते कावी मातयेचें लेपन जातरी ते लेपन पूर्ण रितीर सुकून आसचें पूर्ण रितीर वल्ले आसचें तेदाना एक लोकडाची कंठ घेवन ताजेर चित्र सोडवायताली ती ते चित्र सोडवायतना वयली तांबडी माती वचून भितर आमी कसो सुरवेक एक चुन्नाचें लेपन दिल्ला तें दिसता सो त्या रितीर प्रति एक मनशाल चित्र जो देवाल चित्र रूप घेता वय आतां हे कावी कला आमी तो भित्ती चित्र म्हण आतां आमगेल्या देशात परंपरा काण पळयल्यार अजंता भितर एकदम प्रकाश 2,500 वर्स फुडें आशिल्लो ताजे मुखार आमगेले हंपी विजयनगर कालाचारी लेपाक्षी भितरी भित्ती चित्र आसा अशी वेगवेगळे नमुन्याचे भित्ती चित्र आसा आमगेले कावी कलेक आनी 3 चित्रांक कसल फरक आसा ते आमी फ्रेस्को म्हणटा ती ते कसं म्हळ्यार चुन्न तुमी लायता पळय ते वल्ले आसतनाची रंगाक उद्दा भरसून तेदानाची ताजे चित्रण करचें तें चुन्ने ओटू तें हिरवून रंग हिरवून तें केन्नाय ताजे ओटूची बाळतर येता म्हणजे एक हें आमगेल हांतू कावी कलांत कसं म्हळ्यार आमी केतवून काडचें ते घालेलें चूर चूर कोण हांतू चुन्न सुकूका फस्ट आमकां ताजी नंतर आमी मातये लेपन करचें म्हळ्यार कामा दृश्टीर पळयल्यार कावी कला चड काम आसा वय खंडीत चड मेहनत दावकाता खंडीत समा तशी हे व्यत्यास आसा वय तशें जाल्यार 16व्या शतमाना भितर हे गोंया भितर आशिल्लें आज गोंयांत कांय पळोवचें मेळटा की तूं पळयलास की पळोवचें मेळटा जाल्यार गोंयचे भितर गांवांत वचका हय बट तितले भितर तुमकां एक गांवां वच्चाक अनुकूल ना म्हूण जाल्यार तुमकां कुमटा देवस्थानांत म्हळ्यार उत्तर कन्नड जिल्ले उत्तर कन्नड कॅनरा जिल्ल्याक आमी आयिल्ले तशी ते आमी घेवन आयलेची आनी थंय केलेची थंय आमगेले कुलदेव स्थापन केल्ले थंय पुरो केलें वय थंय केला तांणी आतां तूं सांगिल्लें हे दोन एक देवळ सांग तुवें तशीच उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत तूं आनी कितले गांवांत तुवें हें चड पळयन आसा आनी कसल नमुन्याचें हें कसं थीम म्हळ्यार विशय प्रकरण हें चड पळयन आसा म्हाका मिगेल मनांत प्रभाव मस्त घालेले 2 देवस्थानां चित्रणां एक होन्नावरचें राम मंदिर ते कामत मामाले गांव देखून तांणी वय ते कावी कला संरक्षणेक मस्त काम केला त्या देखून आयच्या दिसाके आमी चमकल्यार ते तितले चंद आसा फुडें कितले चंद आशिल्ले तितले चंद रितीर तांणी दवरून घेतिल्ले आसा आनी एक कुमटा देवस्थानाचे श्री महालसनारायणी देवळांत तुमकां पळोवचें मेळटा थंय तुमकां महाभारताचे सुमार पुराय चित्रण पळोवचें मेळटा राम मंदिरांत विंगड विशय आसा ते तुमकां ते चमकलेले तशें एका कंकणांत एकक विशय घेतला म्हळ्यार एक विशयार तांणी केलेले ना तशी आतां ही थीम म्हणून म्हणलें आमी म्हळ्यार प्रकरण कसले विशयार केले आतां मुळावी जावन एक प्रमुख जावन आमकां आमगेले पुराणांतून कथा आमगेले धार्मीक चिंतनेची कथा ही पुरो पळोवचें मेळटा न्ही हें सोडल्यार दुसरें कसलें चित्रण आमकां पळोवचें मेळटाच की आसच की खंडीत मेळटा म्हळ्यार तुमी तें मन दिवन गमन दिवन पळयल्यार तुमकां तांतू मस्त पुराय कळिता येता विशय कसो म्हळ्यार त्या शतमानांत आमगेल जन खंयचे रितीर आशिल्ली ती त्या अंकणांत त्या सन्निवेश तांणी दर्शयिल्ले जीवनशैली पळोवचें मेळटा आनी नवरसांतूल पुराय कसो पुराय आस तुमकां सोदून गेल्यार प्रति एक ताजेर केल्लेले विशय व्हरून तुमकां पळोवचें मेळटा आतां नवरस आमकां प्राकादकुनूची म्हळ्यार हागेले भरत मुनीले भरत नाट्यशास्त्रां भितर तो नवरसाचें वर्णन करता ही नवरसय म्हळ्यार रौद्र दकुन शांत एक शृंगार रस हे पुराय नमुन्याचे पळोवचें मेळटा खंडीत ते खंयय आशिल्लेची म्हळ्यार तुका यादच येता की मस्त कडेन पळयिल्ली निमित्त
विसर वतते ना एक ಹೊನ್ನಾವರ ಅಂತೂ ಹಾ. एक जोडी प्रेमलोकांतू कंप्लीट पूर्ण रीतीर मग्न झालेले त्या चित्रण मेळटा त्या शृंगार रसांत शृंगार रस तें आसा वय तशें म्हळ्यार आमगे लोकांक ते शृंगार रसय एक तांगेले एक आराधना आशिल्ली ताजी म्हणून एक आमकां कळटा वय कुमटा देवस्थानांतू पंचमुखी शिवाल पायारी पार्वती बैसुनो हां लक्ष्मी विष्णूल पायार बैसुनो हां. तें चित्रण आमकां पळोवचा मेळटा होय आमी देवाला जाल्यार आमगे तें प्रेमाचें म्हळ्यार सल्लापाचें दवो आमगे मोगाचें हें चित्रण दाखयलें आसा वय. तसं आमगे चिंतन आशिल्लें एक कालारी म्हण आतां कसं म्हण म्हळ्यार वीररस वय म्हळ्यार आनी रौद्र वय अशी हें चड आसा अर्जुन भीम वय. असले पात्र चड आसा अशें म्हणच्याक कारण कितें आसचें पुरो तें तांगेलें वीररसाक त्या काळाचेर कितें प्राधान्य कित्याक मेळना आसचें पुरो आमगेल कसं एक अंकणार चित्रण केला हां. ते पुराय आमी पुराणांतुले काडलेले हां चित्रण करतल्याक ताग्गेल मनांतू खंयचें चित्रण कोरका म्हूण ताग्गेल भावन येता त्या प्रमाण बहुशा करता. तांणी तेंची केलेलं आसा हां आणि एक कसं म्हळ्यार देवस्थान आमगेल प्रधान देव थंय विष्णू म्हूण जाल्यार विष्णू पुराणाचे पुराय सन्निवेश घालून तांणी करता ती नो विष्णू अवतार कसं आसा दशावतार तें तांणी कोरून सो ताणें वय. अवतारा दृश्टीन हें परत दाखोवन आसा खंडित, वय. तागेलें रसाचें हें परत इताका म्हणून म्हळ्यार आतां शांत रस म्हण आसा वय शांत रस म्हळ्यार एक आध्यात्मीक चिंतन वय आनी तांतूं भितर मन आमी भितर पळोवन घेवन वय थंडायर बसचें ध्याना वय, बसचें वय असल चित्रण आसा की खंय वय तुमकां लक्ष्मी हां. सरस्वती देवी हां. तें पुराय पळोवचें मेळटा जाल्यार म्हाका मस्त इश्ट पावील कसं म्हळ्यार वीर रसा चित्रण वीररसा चित्रण चड मेळटा वय एक आसचें पुरकी कसान म्हण म्हळ्यार पुर्तुगीजाले आक्रमणशाही नीती देखून धांवन येयल्ली निमित्त आनी त्या वेळार हांगा विजयनगर साम्राज्य आशिल्लें वय तांणी पुरा एकदम युद्ध हातूंत आशिल्लें हे वीररस चड आसचें तें एक कारण आसचें पुरकी म्हळ्यार इतिहासीक दृश्टीन सांगता वय आसच्या पुरो ना म्हणा जाल्यार ताज्या पशी चड आमगेल केन्नाय एक देवा वयर कसो विश्वासू आमी कसो वाज्जू नयला हां तें आमकां एक चित्रण करचें एक केन्नाय मनांत आसता म्हणचे मिगेल एक वय बट तें समयार एक पोर्चुगीसाला आक्रमण जावं कसले एक आक्रमणा विशय तुमी घेवची जाल्यार ताजी एक इन्फ्लुएन्स म्हणटा ती आमकां कोण आसता जें वय ताजेर आमकां मस्त चित्रणा वयर पळोवचें मेळटा आतां विविध विशया हांवें सांगलें मुखा वयल्यान आमगेले अंतीम घट्टा येवचे पयले आनी एक फावटी आमी एक सणाच विसव एक विराम घेवया आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतूं वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतूं पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांतूं निपुण हांकां गोंयकाण घेतिल्ले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेच ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले उडतर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीर व्यंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB आमी GSB ह्या कार्यावळींतूं एक कावी कलेचे पूर्ण मध्ये येवन पविल आसाचे म्हळ्यार वयर हाजेची डोंगरार म्हळ्यार गुड्ड्यार पीकार येवन पविल आसाचे तसले एक सिच्युएशनार तसले एक परिस्थितींतूं आमकां वीण मायनान रबयला आसा आतां दोनूय आनी काही प्रश्न आसा मेगेले एक कसन म्हळ्यार केवळ हे वणतीर घालेल की आनी ते खांबे मागीर तवळ तूं सांगला म्हण की खूब कडेन खांब्याचे हे आमी पळयलें आसा होन्नावरां भितरी एक चित्रण आसा दोन एक लायक म्हाका दिसता सरस्वती की यक्षिकी रबील आसा ते भारी एक सुंदर हे चित्रण आसा अशी यक्ष गंधर्व मागीर तुबुरू मागीर नारदू अशें पुरा दाखयलें हांव पळयलें आसा हें सोडल्यार
आणि दुसरे खंयचे पात्र म्हळ्यार तितले एक प्रमुख नातील पात्र खंयचे अंत भितरी कावी कलेंतू खंयचे कलाकारान दाखयलास की असं ते देवाले देवीले चित्र सोणू हा. ತಂಗೆಲೆ ಸಮಯಾರಿ ತನ್ನಿ ಪಳೆಯಲೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ हां एक पूजे बसतल भट्ट जवो हां नवो ते ग्रामाचे एक मुखंड जवो हां तांकांय दाखयलास तांक जाल्यार चित्रण तांगेल चित्रण असं दाखयलास आणि त्या टायमाचे एक बायल मनीशी कशी आसता म्हूण तुमका एक पळोवका म्हूण जाल्यार हां. तसं लांगेले चित्रण आमकां मेळटा हांव ते आयकल म्हळ्यार आतां कांगरा तर चित्रण पळयलां रे भारी न्हंयोची वय सपूर जावन वय. चेले चेडू आलाकार वय हांत भितर चिक्के चड घटमूट आशिल्ले वय. स्त्री एक दादलो मनशाले वय. आनी एक कसल म्हण म्हळ्यार खंय गेल्यार दादलो मनशा म्हळ्यार कृष्ण रामचंद्र एक अर्जुन दो हांकां कोणाक एक हें मिश दाखयले हें ना हांत भितर खूब आसा कारण कितें आसच्या पुरो एक कारण कसं म्हळ्यार आम्ही खंयचे देवाक एक ब्रह्माक आनी एक ईश्वरा सोणू आम्ही खंय मीश दाखयना ती हय. कसं जाल्यार म्हळ्यार चिरयौवन म्हणून हां. देवाक प्राय जायना म्हणून जायना. केन्ना यौवनारी असचे कालातीत वय वय बट हांतू कसं म्हळ्यार प्रती एक चित्रकलेक ताजे एक शैली म्हूण आसता ताजें ते एक विशेषताय वय, आसा तें एक विशेषच ताजे वय, सो काविकले तुम्ही काविकला खंय खंय पळयता ती थंय प्रती एक दादलो मनशाक तांणी मीस केलेलें आसा म्हळ्यार ते एक शौर्य दाखोवचे एक एक रूप आसता बरोबर आता पुरे कडेन वणटीर आसूचे विण मागीर तुवें विशेष जावन आधुनीक वस्तू म्हळ्यार पेपर मागीर कॅलिको यूज करताचे कॅनवस कॅनवस यूज करतात कॅनवसारी हे चित्रण हाडचे एक एक्सपेरिमेंट म्हणटा हांव प्रयोग करून हे प्रयोगशीलात तुगेले भारी एक जैत जालें वय म्हळ्यार सक्सेस जालें हे तुवें तुगेली रीती कशी तुगेले मन आयली आनी ते कितले मटाक जनाक आवडलें हाजे बद्दल एक दोन उतर सांगता तूं वय 10 वर्सां फुडें हां म्हाका एक प्रश्न केन्नाय कसो मना येवचे आशिल्लो म्हळ्यार हां आमगेल हांगाची लोकांक आमगेल चेडवांक भायली प्रदेशात खंयची चित्रकला बगे तुमी निमगी याती तांकां प्रती एकाचें नांव गोत आसा गोत आसा आमगेले जावन आशिल्ले कावी कला कोंकण्याल कावी कला म्हूण तुमी निमगिलारी ते कसान ते म्हूण निमगितात. वय तांकां कसले गोतना तें एक म्हाका भारी एक मनांत दुख्ख दिसतलें वय वायट दिसता आणि हे रितीरी वापस ताका एक असल एक घट्टार हांड राबोवचा जाता म्हूण म्हाका गोत नाशिल्लें हां. जाल्यार एक कलाकार जावन आमगेल मालगड्यान कसं केल्ला ते एक वरोच एक प्रयत्नपुणी कोरका म्हणजे एक मिगेल मना आयिल्लो आसा तशें देखून माळशे देवस्थानांत हांव कसं पळयलें तेंची पुराय एक एक्झिबिशनांत पेपरारी कॅनवसार कोरून दाखयलें तें प्रदर्शन मस्त जनाक भारी खूश जालें एक कसं म्हळ्यार आमगेल मालगड लोक कोण आयिले तांणी फुडें पळयला तांकां ते पळोवनूच खुशी आमी सनपणारी आमगेल आज्जा ते पळयले अनमा ते पळयले आनी तांणी खंय खंय पळयला ते पुराय म्हाका ताजें विवरण दिवचें सुरू केलें आईले चेडवांक ते कसं म्हणू गोतना ते देखून तांकां आनीक खुशी हें कसं की नवेची म्हूण तशी तें एक पुरा जनालांत एक कुतूहल ते शिकूका म्हणजे उत्साह ते थंय दाखून तुवें उडपाचे लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थानांत एक व्हड एक शिबीर केलेलें म्हणून आयकलां ते जैत जालें मस्त आवडलें म्हणून आतां तुवें केलेलें हे चित्रण आसा आमी वीण मायक आमी GSP म्हळ्यार गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघाचे तर्फेन 10 वर्स फाटीकच आमी जैतवंत युवा कलाकार म्हणून आमी एक पुरस्कार दिलेलो आसा म्हाका आदी काय याद आसा म्हाका ते बारीक खूश आसा त्या बगे आतां थोडी ती तूं केलेलें कला हांव तावळ सांगलें US तूं हें केलें म्हणटा प्रदर्शन न्हय तुगेलें चित्रण थंय पाविलां ऑस्टिनांत तुगेलें चित्रण पाविलां म्हणून हांव आयकलां अशी विदेशा आशिल्ल्या लोकांक आमगे लोकांक तें आवडली की दुसऱ्या लोकांक तें आवडली की आनी तुका हें एक मस्त डिमांड म्हणटा पळय आसून तुगे लागीं कोरून व्हरताच की वय एक कसं म्हळ्यार हांव आयच्या दिसा ते न्यूजपेपर रिपोर्टर्स तांकां न्ही मस्त एक धन्यवाद दिवचे इश्ट पावता आमी कसले एक कल करतना तांणी एक पेपरार घालून ते कलाची प्रचार कसं करता ती ते प्रचार आमच्यान करूं जायना ते माध्यमा निमित्त हे चित्रकलाचे विशय माहिती प्रसारण जालो
वय प्रसरण वय, तशें वय, देखून वय, वय. म्हाका आत्ता भारत देशांत मात्र न्ही हां. भायली गांवां दाखून जाल्यार देशा दाखून म्हाका मस्त ऑर्डर्स येता येतात आसता. करोसून घेवन व्हरता ती व्हरतात. तशी तें आतां तुगेले तें प्रकरण म्हळ्यार तुगेले थीम आतां एक सूर्यमंडला थीम पळयन तुगेले एक कडेन आनी तशीच हांगा कुमटा देवस्थानांत भितर एक सूर्यमंडला वय. पळयन हे दोन कसलो फरक आसा हे दोनाका मस्त फरक कसं म्हळ्यार वणतेर करतना तांणी तांकां कशी जाय तशी करता गेली ती हां जाल्यार मिगेल उद्देश आतां कसं म्हळ्यार तें चित्रकल वरोका हां. तें नाश जावन वचना वचना. तेदाना म्हाका कसं कोरका जाता श्रेष्ठ म्हळ्यार ध्येय तुगेलो वय तांतू एक थोडेची परिवर्तन हाडका म्हळ्यार आईची जनाक खंयची रिती खंयची दृश्टीर तांणी पळयता ती हां तें दृश्टिकोण हांव दवरका हां आणि तांतू आनिके चंदाय भोरका तांतू काणयो भोरका तेदान मात्र ते एक जन मेचवता ते घेता घेता म्हळ्यार हांव दुडवा खातीर न्ही बट एक 4 कडेन चमकल्या मात्र ताजी नांव व्हर नाही नतल्यार हांव एकल्यान कितले कश्ट काण ते वरोवचा जाता म्हणजे एक प्रश्न येता म्हळ्यार तुगेले पूर्वज लोकांनी केलेले आसून चड की चांग जावन वचूका वय नवे विचार तांकां मेळका वय. अशें म्हळ्यार तुगेलो व्हड उद्देश आसा म्हाका दिसता सफल जाता आसा आनी तेचे चड सफल जातले म्हाका एक प्रश्न म्हगेल्या मनांत आनी कितें आसा म्हळ्यार तुवें आमी गोंयची खबर सांगली वय उत्तर कन्नडा सांगली वय दक्षिण कन्नडात आमी आसचेंगा कोडयाल तूं वय हे चित्रकला हे काविकला तूं खंय पळयलास की सान आसतना दाखून आसच की आजी मंगळूरांत गोकर्ण मठाचे तीर्थ पर्तगाळी मंडपा मठ. भितरी वय, 3 वय. अंकण आसा वय थंय कोणाके प्रवेश ना वय बट आईच्या दिसाक तांणी व्हरोन आयली ती हां ते व्हरोन आयला वय अशी तें कला भितर ते गोपुरा भितर आसत वय तसो लोकांक तें पळोवच्याक वय. मेळना वय. अशें म्हळ्यार आसा आतां तूं ही कलेच बगे एक मिनट भितर हाजे मुखारसून हाजे फ्युचर म्हणटा पळय भविश्य वय हाजें भविश्य कशें आसता म्हूण तुगेल्या मनांत आसा हें तुवें एक सांगता हे कोंकण्याल काविकला आमी बरोवका जाल्यार एक चित्रकार जावन मात्र मिगेल जबाबदार न्ही हे जबाबदारी हे GSB समुदाया तांगेल वयर व्हरून आसा आतां हांव शिकोवचे प्रति एक चेडूं चित्रकलेक ओलवत म्हूण न्ही बट आमगेल मालगड्यान कसं केला ताजेर तांकां एक प्रिती अभिमान आस म्हूण जाल्यार फाय कोणकी ते चित्रकला काडटा म्हणटा ते चेडूं आड राबून हे आमी दोवन घेवका म्हणचे एक मनोभाव ते आमी चेडवालान तूं घाल्ली म्हूण जाल्यार हे आत्त न्ही आनी एक 100 वर्सां वयर व्हरून आमी व्हरून वचचा साध्य आसा म्हणचे एक मिगेले आश इतलेची पळय तूं सांगिल्लें सम आमी ल्हान आसतना हांगा कोडयालचे वेंकटरमण देवस्थानांत मातशी आजेरी थोडी आशिल्ली ती मागीर तें कॉन्क्रिटायजेशन जालें ती गेली हांवें पळयलां अशी आमगेली ही कोंकण्याली व्हडी कला श्रेश्ठ कला एक संतोष दिवता सर मनाक संतोष दिवन आनंद मात न्ही परमानंद ब्रह्मानंद दिवता सर एक नमुन्याची कला ही आनी मुखारसून वचुका अशें म्हणाले खातीर हे कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या ताका आमकां श्रेश्ठ आनी ज्येश्ठ हांकां वीण मायेन येवन खूब आमकां माहिती दिल्या हे माहिती दिले खातीर श्रोत्राल तर्फेन आनी आमगेले आमी GSB हाजे तर्फेन तुका धन्यवाद सांगता आनी तुगेल्या हातान तूं ही कला आनीक चड वाडलो तशी करून दिवो सरस्वती आमी सरस्वतीक येद्राक दवरलें आनी पुजन केलें अशें म्हूण सांगून आयची कार्यावळ आमी पूर्ण करता धन्यवाद आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतूं वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतूं पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांतूं निपुण हांकां गोंय काणगेतील पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचेर आसचे कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले उडतर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीर व्यंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ सुजीत सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB